ह्या मतदारसंघात पर्टिक्युलरली ह्या 5 वर्सांक जे पळय WRDचे जे पळय बेनिफीट मेळ्ळा म्हाका दिसता आनी खंयच्याच मतदारसंघाक गोंया मेळना। ह्या बंदराचें वैशिश्ट असं सांगता। ह्या बंदराचें वैशिश्ट कितें की म्हाका केन्ना शिरीष सांगतालो की पयलीं खंय सादारण म्हाका दिसता 40 वर्सां पयलीं पूल मागताले खंय लोक हांगा वचपाक, पूण पयर जेन्ना हो बंदाराची इंजिनियरांनी डिजायन केलो न्ही तो कसो आसा बंदारो आनी तेजे वयल्यान सादारण 4 व्हिलर वचपाक मेळटा आनी ते जेन्ना पळय उदक जेन्ना साचतलें म्हाका दिसता थंय एक सामकें टुरिजम स्पॉट करप सुद्दां शक्य आसा आणि अशाच प्रकारचा एक बंधारा आमकां आमी दुर्लय दिला। आज जो आम्ही बंधारा कम ब्रिज जो करता त्या माध्यमांतून एक 2 गांव आम्ही जुळोवपाचे प्रयत्न करता। एक मेन सोर्स आहा एक आणि दुसरो गांव म्हणजे ज्या गांवांत आतां हांगा सरपंचान सांगले की परत व्हडलो वळसो मारून तो गांवांत येवचे पडटाले म्हणजे अशा पद्दतीन जर ह्या लोकांची अशी सोय जाली केवळ थोडे पैसे 4 कोटी आणि 5 कोटी खर्च जाले हो प्रश्न ना, पण ज्या दिसा हो प्रश्न फाल्यां सुट्टलो एक 6 म्हयन्यांनी हो जेन्ना ब्रिज पूर्ण जातलो तेन्ना खऱ्या अर्थान फुडली 25 वर्सां किंवा फुडली 50 वर्सां हे लोक सुखी जातले। येणारी पिढी आहा ती ह्या हेतून म्हणटले की एक बाबा कोणी तरी हो ब्रिज केल्लो म्हणून एक हो 2 गांव जुळोवपाचें काम आहा त्या एक ह्या डेव्हलपमेंटाच्या माध्यमांतून जालें। हो जो प्रोजेक्ट आसलो तो खूब वर्सां जाली रखडलेलो आणि आता तुम्ही आयकला शिरीष बाबान तुमकां सगळ्यांक सांगलेलें आसा की आमदाराच्या सहकार्यान आणि मांद्रेकार भाईच्या म्हणजे सगळे सहकार्यान आणि तेजेर खुबशे परिश्रम आमगेले पयलीं जाल्ले सगळे सरपंच तशेंच हांगासरले स्थानीक पंच हेंच्यांनी खुबशे तेजेर परिश्रम घेवन हो आज बंधाऱ्याचे पायाभरणी समारंभ जालो। ताका लागून हांव आमच्या स्थानीक आमदार गणेश भाऊ गांवकार हांकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा।